नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। क्रिकेट तिकीट स्कॅमाचे केशीत जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके कोर्टाचे अजामीनपात्र वॉरंट समन्स धाडून बाळू कोर्टात दाखयना तोंड, नार्वेकाराक मात सूट। गोंयांत दर्यावट्या भांगराचे तस्करेक येवंक शकता नेट, कस्टम्स दवरतले खासा गार्ड, नुस्तेमारी ट्रॉलरांचेरय नजर, व्यावसायिक पावंड्यार तरबेज लोकांक घेवन तस्करी। रिणां बुडोवपी राजकारण्याच्यो बार्जी ईडीसी व्हरतली उखलून, मिकी चर्चिल जुजेक नोटीशी, उरला 9 कोटीचे रीण, बार्जी जप्त करूंक ईडीसी नेमता एजन्सी। हॉर्सशू कसिनोचे लायसन प्रकरणात इन्सायडर ट्रेडिंग, सरकारांतले मनीस घुसपल्यात काँग्रेसीचो आरोप, प्रकरण चौकशे खातीर पावयतले सेबी कडेन। कांद्याक पेटला उजो, भाजपाचे आमदार मंत्री वाडटात हॉर्टिकल्चराचो कांदो, 60 रुपयाचो कांदो मेळटा 7 दिसांनी, हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावयलो कांदो पावलो टेम्पोनी। आणि खेळात फोमेंतो अखिल भारतीय बुद्धिबळ सर्तीत 150 वयर खेळगडी वांटेकार, गोंयचे रिया सावंताक पयले मानांकन, सर्त जिखपाची रियाची मोख। खबरो विस्तारान। वर्ष 2001तले क्रिकेट तिकीट स्कॅमाचे केशीत जीसीएचो अध्यक्ष विनोद उर्फ बाळू फडकेक मडगांवच्या कोर्टान अजामीनपात्र वॉरंट काढला। समन्स धाडूनय बाळू सुनावणेक आयलो ना म्हणून कोर्टान ताका बिरेस्तारा सकाळी वॉरंट काढले। मात स्कॅम जाले तेन्नाचो जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकाराक सुनावणे वेळार हाजीर रावपाची गरज ना म्हणून कोर्टान वैजकी कारणाचेर सूट दिल्या। 2001 वर्साच्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमाच्या केसीचे सुनावणेन परत नेट धरला। 13 वर्सां जाली तरी ही केस अजून कोर्टांनी हुमकळटा। कितले तेंपान केसीच्यो हालींच 2 सुनावणी जाल्यो। जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके कोर्टात तोंड दाखयना। फाटले फावट समन्स काढून बिरेस्तारा बाळू फडके आयलो ना। निमणे कोर्टान ताका अजामीनपात्र वॉरंट काढले। जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार हे केसीत मुखेल आरोपी आसा। कोर्टान ताका सुनावणेक येवपाची गरज ना म्हूण कायमची सूट दिल्या। वैजकी कारणाक लागून नार्वेकारानूच तशी विनवणी केल्ली। हे केसींतलो आनीक एक आरोपी एकनाथ नायक बिरेस्तारा कोर्टात आयलो म्हूण ताचे नांवाचे अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केलें। आरोपी जोकी पिरिसाक कोर्टान हजर रावपाची गरज ना अशी सूट दिल्या। फुडली सुनावणी 29 ऑगस्टाक जातली। Today, accused number 3 was not present. So he was also not present on the last occasion, and neither his lawyer was there. So NBW is issued against 3, Vinod Padke. So last time arrest warrant is issued? No, that was cancelled. And now matter is posted for the trial. Next time trial will go on. Accused number 3 appears before the court. 6 एप्रिल 2011 भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती फातोड्ड्या जाल्ल्या क्रिकेट मॅची वेळार जीसीएन 2410 जादा तिकेटी छापिल्ल्यो असो आरोप आसा। ह्यो तिकेटी ब्लॅकांत चड प्रेसान विकल्यो। ह्या स्कॅमाक तेन्नाचे जीसीएचे पदाधिकारी जबाबदार म्हूण तांचेर आरोप आसात। मडगांवच्यान रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। गोंयांत दर्यावट्या भांगराचे तस्करेक नेट येवंक शकता। गोंयांत म्हयन्या भितर दाबोळे विमानतळार 2 केशींनी 2 कोटीचे भांगर धरला। दर्यावट्या तस्करीचेर नजर दवरूंक कस्टम्स खासा गार्ड दवरतले, तशेंच नुस्तेमारी ट्रॉलरांचेरय कस्टमाची नजर आसतली अशें कस्टम आयुक्तान मिडियाक सांगलें। मंगळारा दाबोळे धरलां तें भांगर दुबय सावन मुंबय वाटे आशिल्लें। ही तस्करी वेवसायीक पावंड्यार तरबेज लोकांक घेवन चल्ल्या। स्मगलरांनी भांगर पोटात घालून हाडिल्लें। The value comes to total 2.66 crores. The total from January. In the toilet, so insert in the rectum. Rectum is your anus, So they have inserted inside that. That's what I think when the smuggling was at its peak, we heard such type of body concealment, but suddenly it has come back with a bang, and 2 persons in the same flight carrying the gold in their rectum is very disturbing trend. That means they are now diehard. Whatever may be the thing, you take the gold. I have men and I have the boats. I have the vehicles. Now we were so far doing patrolling in the sea with our boats. Now we have started with shore guard unit, where we will be doing the road patrolling along the coastal roads. It's only small beginning. I think I have to cover entire state of Goa. We have a proposal
to go for at least 6 shore guard parties at different points. But there is some problem manpower. And once I get that additional number, we will be covering almost entire state of Goa. We will be, once we are moving along the shore, we will be having an eye on all those trawlers. Already we have a system of issuing the fishing passes. This is one case where it is not body concealment of gold, it is kept in the music system. And he found that out of 6 crews, 5 were only found and the sixth one is missing. Then officer got it opened, and inside it was found 4 gold bars were fixed to that the music system. They don't have virtually any kind of connection. But of course that investigation has not thrown so far that link, whether they are part of the same gang or 3 carriers being deployed, or they are separate. But luckily so far we could not come across any big gang behind this, and we are able to sleep comfortably now, because if the big gangs come to the picture, it becomes terrific. हॉर्स शू कसिनोचे लायसन प्रकरणात इन्सायडर ट्रेडिंग जाला असो आरोप काँग्रेसीन केला. हो कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्प कंपनीचे शेअर्स लायसन्स ना म्हणून कळटाना जुनात पडिल्ले. उपरांत जुलय ऑगस्टाच्या म्हयन्याभरात ते वाडल्यात ते पळयल्यार गुडुलसांव दिसता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मिडिया कडेन केलो. हे प्रकरण तो चौकशे खातीर सेबी कडेन पावयतलो. सरकारांतले लोक इन्सायडर ट्रेडिंगान आडकल्यात असो काँग्रेसीचो दावो. हॉर्सशू कसिनोचे बाबतींत घडटा तो इन्सायडर ट्रेडिंगाचो प्रकार असो काँग्रेसीचो दावो. अलेक्सान डेल्टा कॉर्पाचे बॅलन्स शीट आनी शेअराचो जुना उपरांत फाटल्या म्हयनेभरान प्रेस दाखोवपी चार्टच मिडिया मुखार दवरलो. हॉर्सशू कसिनोक लायसन ना म्हणले तेन्ना डेल्टा कॉर्पाचे शेअर जुनान घो करून पडले आनी लायसन दिवपाची प्रक्रिया सुरू केले उपरांत शेअर्सांनी नेट धरलो. दोनूय गजाली उलोवन दाखोवपी सरकारच. Despite the denial that the Goa Chief Minister all along, he gave the permission. In this short spell of 25 days, the share of Delta Corp, which owns the Seahorse, has risen to 43%. From 44, it went to 63 rupees, thereby increasing the value of the market value of Delta Corp to almost 431 crores. This increase is solely on account of the CM's permission to transfer the license. License not given, hype केले and इतले hype केले की that company even produced declared loss. That means everybody is involved. The company is involved, the decision makers are involved, and the people involved. No, I have no evidence that CM has done it, but I have it implies that somebody from inside is involved, from the government. Somebody is involved to see that the shares are purchased by somebody from the BJP or somebody who will benefit. हे प्रकरण तो चौकशे खातीर सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कडेन व्हरतलो. I want a thorough inquiry in this thing. We demand that the license be revoked. We demand that all the irregularities, an inquiry be instituted. मायनिंग आनी कसिनोचे बाबतींत सरकाराचे धोरण आनी मुख्यमंत्र्याचे वेगवेगळे वक्तव्याचेर शेअर मार्केटान चड उतार दिसता हे खरे. काँग्रेस म्हणटा तातूंत कांय लॉबी घुसपल्यात आनी शिस्तबद्ध वावुरतात. मात हो शेअर मार्केटान नित्याक सहज घडटा तसो प्रकार काय थारावन केल्लो हे सेबीच सोदून काडपाक शकता. देवेंद्र गांवकार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.